मालखांब पिरामीड हो गोंयचो मातयेंतलो खेळ। ह्या खेळांत भुरग्यांक बरें प्रशिक्षण दिवपाक महाराष्ट्रांतल्या प्रशिक्षणांक घेवन प्रशिक्षण दिले। एडेक्स गोवा खातीर खोर्लीच्यान महेंद्र गांवकार। मलखांब हो आमचो मातयेंतलो देशी खेळ फुडें व्हरपा खातीर हांव आमचे माफीचे म्हणजे मलखांब फेडरेशन ऑफ इंडियाचे कुराडे सर, सेक्रेटरी कुराडे सर तशेंच गोंयचे सेक्रेटरी आसात ते दोगांयनी असो विचार केलो की हे मलखांब ह्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक फुडें व्हरपाचें, तांकां एक बरी बेज तयार करून दिवपाची। आनी हें करतना आमकां बऱ्या पैकी एक कोच मेळ्ळे महाराष्ट्रांतल्यान इतल्याकूच म्हणटा की गोंयांत मलखांबाचे कोच ना। आणि हे कोचां खातीर आमी जेन्ना महाराष्ट्रांतल्यान तांकां आपयले तेन्ना स्वखुशीन श्री गणेश बोदडे मागीर श्री सचिन ह्या सारकिल्ले कोच आमकां मेळ्ळे, जेणी आमकां बेज घालून दिली मलखांबांतल्यान। आनी आतां ह्या बऱ्या कोचिसांनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक तयार केल्यात। उमेद इतल्या खातीर जाता की ते स्वताहून तांकां विजीट दिवन तेंची कामगिरी पळोवपाक तांकां इच्छा आसा। तर ह्या निमित्यान आमी हांगा सगळीं जमलीं आनी इतलेंच सांगपाक सोदता की हो मलखांब जर फुडें व्हरतलो जाल्यार आमी दोग जाणां किंवा तीग जाणां एकठांय येवन हें काम जावचें ना। सगळ्यांनी ह्या असोसिएशनाक हातभार लावचो पडटलो। आनी अशे तरेन म्हाका दिसता की आज पर्यंत आमी फाटीं उरूं ना, कारण सगळे लोक पॉझिटिव्ह विचार करून मलखांबा बरोबर आसात। विद्यालय पैंगिणी, केंद्रीय विद्यालय पोंडा, SS आंगले हायर सेकंडरी माशे काणकोण, गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा, लोकमान्य टिळक विद्यालय कवळे, शारदा इंग्लिश हायस्कूल दुर्बाट, महालक्ष्मी इंग्लिश हायस्कूल तलावली, GVM कॉलेज पोंडा। सुरुवातीच्या काळात खूप त्रास झाले सर, जेन्ना आमी नॅशनलाक वताली आमकां खाली हात परत येवचे पडटाले विदाउट मेडल्स। आणि थंय तर इतले कॉम्पिटिशन महाराष्ट्र, MP, UP हे सामके मातब्बर संघ। बिग जर्नी सिनियर मलखांब प्लेयर सदांच हातूंतलो सदांच आमकां हेल्प करपाक तयार आसता। नॅशनल लेवलाचेर एक वेळ अशी आशिल्ली जेन्ना महाराष्ट्राच्या प्लेयरांक सामके have double balance. संपूर्ण भारताच्या इतिहासामध्ये खेलो इंडिया खेलो इन्क्लूड केलेला होता आणि मलखांब आणि आर्चरी आले त्यावेळी दुसरा नंबर संपूर्ण भारताच्या ट्रूपमध्ये आमचा दुसरा नंबर आला आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे जे 14 ट्रूप्स होते त्यामध्ये आमचा पहिला नंबर आला मलखांबचा। हे अचिव्हमेंट मोदी साहेबांनी परत एकदा खेलो इंडियामध्ये आमचं इन्क्लूड केलं आणि जे खेलो इंडियाचे दिल्लीला स्टेडियममध्ये इनॉग्रेशन झालं त्यावेळी 5 ठिकाणी सर मलखांब लावलेला होता। आमच्या देशात पहिले हो मल्लखांब मजबूत करप आणि मागीर मजबूत जातकीर प्रत्येक एक दीस म्हणजे ज्या जाग्यार योग वयतलो त्या जाग्यार तुमचो मल्लखांब वयतलो हाची दक्षता आमी निश्चितपणे घेतले। आणि त्यामुळे आमच्या मातयेन जें कितें जालें आमचे सगळे जें कितें आसा आमी जो सगळो विचार करतात आमी दूरदृश्टीन लांब पल्ल्याचो विचार करता। आमी केन्नाच खंय ते गोंया खंय मल्लखांब तयार करता गोंया पुरतोच ते दवरपाचें ना। आमकां ह्या माध्यमातून संपूर्ण जगाक वचणी घालून योग हो आमच्या ऋषी मुनींनी केलो।